काकी नमस्कार. नमस्कार. युनिक अचिव्हर्सान तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. तसेच जे म्हापशा वाठारांत सरकारान जी स्टॉलां घातल्यात ते तुम्ही स्टॉल घातलेलो आसा, तुम्ही इतले बरे प्रोडक्ट करता, ताका लागून तुमकां खूप खूप तुमकां कितें म्हणटा तें अभिनंदन म्हणटा. थँक्यू. एक म्हाका सांगा, ह्या प्रोडक्ट करपाचे तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? हांव क्ले पॉटरी करतालें. क्ले पॉटरी करतालें, जाली 30 वर्सां क्ले पॉटरी करतालें आनी म्हाका गोवा हँडीक्राफ्टान खूब ऑर्डरी मेळटाल्यो म्हयन्याच्या म्हयन्या आनी ते म्हाका ऑर्डरी दिताल्यो. मागीर कितें जालें, मागीर ते क्ले पॉटरी करपाक हेल्थ प्रॉब्लम जाता. ते क्ले हाडपाची करपाची खूब जाता, जागो जाय पडटा. मागीर लगीन जाल्या उपरांत हांवें शेल स्टार्ट केले. शेल्स तुका खंयसरूय बसून आयटम तयार करूंक मेळटा. ते मटेरियलूच जाय ताका आनी तेतून तुका काम करूंक खंयसरूय मेळटा. खंयसरूय बसलो एक लायटीचें कनेक्शन जाय आसता. आतां लोकांनी हांगासर हँडीक्राफ्टाक जे गव्हर्मेंटान ऑर्गनायज केल्ले आसात ते प्रमाणे लोकांनी हांगा स्टॉल्स कित्याक घालपाक जाय, तेजो उत्सव हे कित्याक घेवपाक जाय एक्चुली? कित्याक घेवंक जाय जाणाय, हांगासर तूं स्टॉल घातल्या बरोबर तुका ऑर्डर मेळटा आनी लोकांची तूं करताय म्हणून लोकांक कळटा, पब्लिकाक कळटा. नाल्यार पब्लिकाक घरा बसून कशें कळटलें तूं करताय म्हणून आयटम. आनी तुका शिकोव तुजे आयटम जाणा जाल्यार शिकोवपाकूय भायरसून हे ऑर्डरी येता. भुरग्यांक शिकोवपाक कॉलेजीन येता, स्कुलान वयता आनी कसो खूब ऑफिसां आसतात तांकां शिकोवपाचें हें आसता. तांकां तूं शिकोवंक तुका ऑर्डरी मेळटा आनी हांगा बसूनय स्टॉलार बसूनय ऑर्डरी मेळटा म्हणून ही स्टॉलां घालूंक जाय, ऑर्डरी मेळटा म्हणून. तुमी शेल्सांचे खुबशे बरे गणपती मुर्ती केल्ले आसा, तशेंच थोडे पॉट्स केल्ले आसात. सो एक्चुली हे करपाक मेहनत कितें लागता किंवा टायम कसो कितें वयता हेज्या फाटल्यान? म्हाका टायम म्हणजे कितें, हांव तुका चिंती नासतनाच करता. एक म्हाका मेवले न्हू शिपयो आनी ते म्हाजे कामाक बसले काय ऑटोमॅटीक म्हाजी त्यो आयडियाज येता आनी ऑटोमॅटीक हांव म्हाजें काम स्टार्ट करता. एकूच आयटम करना, डिफरंट टायप ऑफ आयटम करता. मागीर कितें तोच करता म्हणून ना, तोच परत जावचो ना. तूं म्हाका सांगची तोच परत कर, तशें जायना. कितें तें कॉपी जालें न्हू. कित्याक म्हाजे कडेन डिफरंट आपुणूच ऑटोमॅटीक म्हाजें स्टार्ट जाता करपाचें आयटम डिफरंट. आतां तुमी हितून खंयच्या प्रकारचे आयटम्स करतात? हेतून हांव शो पीस एक फ्लावर पॉट करता, अशें फ्लावर पॉट करता आनी अशें शेल्स लावन शेल्स फ्लावर करून ही शेल्साची फ्लावर करून ही फ्लावर करून एक डिफरंट करता. आनी हो आतां पयले दिसा म्हाजे एक 5-6 पीसीस गेले फर्स्ट टायम बोणी करून, खूब हें जालें. आनी आतां तेंचे प्रायजीस कशे कितें आसा तुमचे? हांगा प्रायजीस हेजो हांवें एक्चुली हांव भायर मातशी रेट सुबेज धरता. हांगासर हांवें आमचे लोकल आहा म्हणून 100 रुपीसांकूच दवरल्या. नाल्यार भायर एक 150, 120 अशें हायट आहा त्या प्रमाणे गणपतीची रेट आसता. तुमकां एक करपाक कितलो टायम वयता अंदाजे? एक 15-20 मिनटां लागता. 15-20 मिनटां लागता. ते मटेरियल मातशें म्हारग पडटा, अशें करपाक टायम लागना कित्याक आमकां ती संवय आसता न्हू फास्ट करपाची. आतां मॅडम हे शेल्स आनी जे आमकां बिचांचेर शेल्स मेळटा ते सेम आसता काय डिफरंट आसता भितूर? ना ते शेल्स डिफरंट आसतात. ते बिचा वयले शेल्स न्हू, बिचा वयल्या शेल्सान किडो आसता. हेतून शेल्स आसना हे फॅक्टरीनसून साफ करून सगळे क्लिनींग करून किलोचे पॅकेटां मेळटात. ते किलोच्या पॅकेटान आमी ती आयटम तयार करतात. रेडीमेड शेल्स घेवन तुमी तयार करतात. आतां अशें गव्हर्मेंट जे आमचे प्रोग्राम्स रन करतात, स्टॉल्स घालतात, ताजो लाभ कसो घेवपाचो लोकांनी किंवा कित्या खातीर घेवपाक जाय तें तुमकां सांगलें न्हू. तुमी स्टॉलां घालात, मागीर तुमकां ऑटोमॅटीक ऑर्डरी येतल्यो आनी मागीर भायर गेल्या उपरांत तुमकां आयडिया मेळटात कशें करूंक जाय, कशें हें आसता आयटम तहेर कशें करूंक जाय. मातशी भायर गेल्या काय तुका नॉलेज मेळटा भितरली कशें करूंक जाय तें. आतां प्रत्येक हावज वायफ समज जी कोण काम करिना, घरा कडेन बसून बेकार आहा समज, तेंच्यांनी ह्या बिजनसा कडेन कशें वळचें किंवा कित्या खातीर वळचें? तेंच्यांनी हो मेला येवन पळोवपाचो आनी त्या मेलान तेंच्यांनी आयडिया करपाची. आनी आपणाक येवंक मेळना तेंचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा पळय, ती सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली मनशां वयतात पळय, तेंचे कडेन तेंच्यांनी आयटम आपले धरपाचे आनी तेंच्यांनी भायर येवन एक स्टॉलां घालपाची. कित्याक तांकां मागीर आयडिया मेळटा आनी भायर येयल्या काय मागीर तुमकां दिसता हय आमी दुसऱ्या फावटी स्टॉल घालूंक जाय म्हणून. बरोबर. आनी एक सहजच एक कॉमनसो एक प्रश्न येतलो गोंयकारांच्या मदीं की खुबशे जाण एक सायडीन गव्हर्मेंट जॉबाक धांवपाक सोदता आनी एक सायडीन तुमी बिजनस करपाक सोदता. तुमच्या दृश्टीकोन गव्हर्मेंट जॉब आनी स्वताचो वेवसाय करपा भितर कितें डिफरन्स आसा? एक्चुअली बिजनस करूंक बरें आसता. गव्हर्मेंटाचे जॉबाचे आनी कितें तुका म्हयन्याचे पेमेंट मेळटा, हो कितें तुका डेली तुका पयशे मेळटा. तो तुजो म्हयन्याचो पेमेंट येतलो तेन्ना तूं डिपेंड रावतलो. हो बिजनसान तुका डिपेंड रावपाची गरज ना. तुका म्हयन्याचे लास्ट एंडींग रावपाची गरज ना. बिजनसान तुका आतां ऑर्डर येयली आतां तुका पयशे मेळटा, आनी 2 दिसांनी ऑर्डर येयली 2 दिसांनी मेळटा. स्टॉल घातले तुजे इकले सोमते थंयच मेळटा. आतां आमचे अपरान मांड जाल्ले आहात, अपरान स्टॉलां जाल्लीं आहा, थंयसरूय तुका आपले आयटम दवरून ते डायरेक्ट तुका पयशे दितात.
डायरेक्ट पैसे दितात आनी एक ते आतां एग्जिबिशनाय घालता थंयसरूय तुजे प्रॉडक्ट्स खोपान तुका सोमते डायरेक्ट पैसे मेळटा. हे कितें जॉबाचे म्हयन्याचे पैसे मेळटा, ते म्हयन्याक पैसे कोण रावतलो. बरोबर, म्हणजे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट खूप सपोर्ट करता लोक. सपोर्ट खूप आसता गव्हर्नमेंटाचो आमकां. आनी आमी भायर एग्जिबिशनाक करतना तेन्ना आमचो अप एंड डावन खर्चे ते गव्हर्नमेंटूच आमचे करता. म्हणून आमकां परवडटा हें सगळें करपाक. आनी आमकां बरें दिसता की आमचे आयटम केल्ले आमी विकता आनी पब्लीक इतली आमकां डिमांड करता, हे इतले तुमी खंयसान गेले. आमी म्हणटा आमचे ओन आयडियान हें सगळें जाता म्हणून. तुम्ही एक गोंयच्या लोकांक किंवा गोंयच्या बायलांक जी बिझनेस करपाक सोदता त्यांच्या खातीर तुम्ही कितें मेसेज दितली? हांव म्हणटा तुमी घरान आहात न्हू, ती भायर सरात आनी तुमी बारीक बारीक पयलीं आयटम करून विकात. मागीर तुमकां आयडिया येतली की विकूंक जाय म्हणून. तुमी भितर रावन तुमचें कांयच जावपाचें ना. तुमकां दिसता आमचें कोण घरांतलें काम करतलें, तशें न्हू. आतां घरान हांव एकटें काम करून सगळें काम करून परत म्हाजें काम करता आनी स्टॉलूय लायता. सगळें काम हांव सकाळीं उठून करता आनी म्हाजो बिझनसाक टायम दिता बाकीचो. येस, थँक्यू सो मच. तुमचो बिझनेस होच फुडें सरचो. येस, लोकां कडेन कळोवन आनी मुद्दाम जर तुमी म्हापशा एरियेन जर रावंड मारता जाल्यार मुद्दाम येवन हांगासर बोडगेश्वर देवळा कडेन स्टॉल्सून विजीट करा. खुबशा लोकांचे स्टॉल्स आसा, तो ताईंचो स्टॉल आसा, येवन मुद्दाम विजीट करचो. थँक्यू.